Headlines brought to you by Panchamrita. जीएमसीचो वैजकी अधिकारी पुलिसांक लेखी सांगता रामा फिट टू गिव्ह स्टेटमेंट. घरकान म्हणटा ना तपासांत दाखयली पळय हस्तक्षेप नाका एक्टिविस्ट पुलिसे मेरेन. म्हजी मॅच फी कट करपा सारकें हांवें कांयच करूं ना. म्हजी भुमिका देशा खातीर. कॅप्टन सूर्या प्रुडंटा कडेन एक्सक्लुझिव्ह. म्हजे वांगडीच म्हजी ट्रॉफी. देशान जैत मनयलें आनी कांयच नाका. जेईआरसीचो वीज दर वाडीक बावटो. फुडल्या 5 वर्सां खातीर सरासरी वर्सुकी 4% वीज दर वाड. नवे दर 1 ऑक्टोबरा सावन लागू. 6% वीज दर वाडीचो आशिल्लो प्रस्ताव. फातोडेर 2 भयानक अपघात. सांकवाळे टँकराचो स्कुटरीक धपको. स्कुटरी वेलो टँकरा पोंदा. आगताक गेलो. अनमोड 4 गाडयो मोखल्यो. एकलो गेलो. कितलेच जखमी. डीवायएसपीची थेट नोकर भरती स्क्रॅप करपाचे निर्णया आड हायकोर्टांत आशिल्ली याचिका तडीक. पिराय मर्यादा 40 करपाचो निर्णय. जीपीएससी वरवीं रोखडीच नोकर भरती सरकाराचें उतर. आयआयटी रद्द म्हणून लेखी दिया. तोंडी नाका. ग्रामसभेत थाराव पास केल्लो जाय. सरपंच ग्रामसभा घेवंक सोदिना. पात येवपाचो ना. थळावे मिडिया मुखार. ट्रायबल भवनाक जीएसआयडीसीचो बावटो. लिगल इश्यूक लागून हुमकळिल्लें ट्रायबल भवन फास्ट ट्रॅक पद्दतीन पुराय करतले. मुख्यमंत्री उलयलो.